Yeah.
Samtana Dev Maka Apaitana
तुझे स्तोत्र जीविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाराई आमी पातयेता तुझे धीर भरवसता
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळ भाव बहिणो, आमचो भाव थॉमस देसा या संसारी देवान दिल्लें काम सोपोवन ताच्या मोगाच्या सर्गी बापाचो शिंतो गेला. मनशा सैमात आम्हा सुमेस्तांक हे घडीत दुखाचे पण बाबार्थाच्या दृष्टीन सोमेंच आमचो भुजवंदार या सोम्यातही आमच्या बाबाचे जिवीत आणि त्याचे दुखेस्त कुटुंबाक समर्पण करूया आणि त्याच्या अंतिम पयणांत आम्ही वांटेली जाऊया. फस्तो तेलानो येया वसन तेलानो येया नितलो विशेवा तुमका फस्तो तेलानो येया वसन तेलानो येया नितलो सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सरपदवेदर आणि शासनाच्या देवा आम्ही तुका सरपडून प्रार्थित आहोत. तुझ्या साकरातो मस्ते ससोत मोया संसारांतलो तुझे सजीव तुवें फरमायली ताका उजवाडच आणि शांत समाधान सुजागो फावो कर. मरणाची दारां सुरक्षीत उतरून बसो आणि भक्तांच्या निवासांत आणि अब्राहमाक आणि ताचे संतती बसयलेल्या बागे प्रकाशांत आसूं. ताच्या आत्म्याक कसलेच नष्ट जायना जावं. बगार तो बोलतो तो पुनर्जीवंत आणि इनाम दिमसो दिसू देताना ताका तुझ्या भक्तां बराबर पुनर्जीवंत कर. ताच्या अपराध आणि पातकां बगोस आणि तो तुझे सुम्या मारची वेद आणि शासनाचे राज सुनो ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आमेन. प्रार्थोव्या काकुळतीच्या बापाच्या दुजवणीच्या देवा, तू सास्तिक बगण आमची जतन करताय आणि मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुखां सुस्कारतल्या तुझ्या साकरांचेर तुझे दिश्ट घालून आम्ही कलतेपणी प्रार्थना. सर्वेश्वरा, जातो आमचो आसरो आणि बळ आणि या दुखाच्या काळोख आणि वेळापाता तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडाक आणि शांतीक आमकां उबार. तुझ्या पुतान आमच्या सुम्यान आपण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिले. आमी ताचे सशीं दावशीं कर आणि या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुखां पुसून वेतरीतय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आमेन. आता पयले कुरीस उपरांत आमी सर्वांनी पुरुषावाक मेळचे भक्तीन आमच्या भावाची निर्जीव कोडान आम्ही मानपान पुरुषावाक मेळचे.
मित्रांनी कोडांची घेतली बेजार ऐकत निबोर सोसली निष्ठुर कालवारी वाट धरली जीवित ताका जोडच्या
Jesu, tu मुझे संगी ऐक माका सोड की देस खाली नका हात धरून भर माका तुझे घरी हात मोजून घर तू धर
हाकितले सोबीत मंदिर तुझे येशूया. दरबाराच्या कदमांचो सरलानी जीव सोम्या संगीत आणि सोचे ओढाशेदा देश लावताचे संगीत. हाकितले सोबीत मंदिर तुझे येशूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी दुखेस्त कुटुंबाच्यानो आमचो भाव तोमास देसा ह्या संवसारी देवान दिल्लें ताचें काम संपोवन आतां सर्गींच्या वैभवी जिविताक तो गेला आनी तें जिवीत ताका थंयसर संपूर्ण रितीन मेळच्याक दैवीक खाकुळत आमी मागया. देवाची खाकुळत आमकां कोणाकय नाश जावंक सोडिना, आमचें दूख निवारता, आमकां जिवीत दिता आनी ह्या खातीर देवान आपलें रगत व्हरून आमकां जिवीत दिलां कित्याक तितली ताची खाकुळत दया आमचे थंय. आनी कशें आमचो भाव आमा समेस्त संगता संबंदान जियेलो आनी जायतो लोक हांगासर हजर आसा कित्याक आमकां ताचे थंय संबंद आसा आनी वस्तू संबंद असलो संबंद सर्गी देवा समोर आनी संता भक्तां हुजीर ताका फावो जावं म्हणून आमी मागया आनी देवाच्या संबंदान सासनाक वैभवी जिवीत ताका मेळच्याक आतां ताचें जिवीत देवाच्या हाती आमी भेटोवन दिवया. हें बलिदान आमी खऱ्या काळजान अर्पोवच्याक एक घडीभर आमकां आमी आयतींग करया. प्रार्थोव्या. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जिवान जालो म्हणून बावरतान आमी वळखून घेता. ताचे समोर मरण गेल्या तोमास आमच्या भावाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जिवान जावंक फावो कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सांव पावलोन रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा समेस्ता पासत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवें हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावात? देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण? ती नितीवंतां म्हूण देवूच फैसल दिता, तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकात? क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनंती करता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळीं करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, काणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार, अपाय वा
तलवार जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला. ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जडटा. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणां. मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतरळ जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्यातय आमकां मेळ्ळेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना. देवाचें उतर हें Alleluia, alleluia.
सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोबे आसो समातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून आपल्या शिसांक येवपार सांगली. तो दीस येताना देवाचे रास एपरी म्हणयेत 10 देडयो आपले देवेक येवन होरेताक मेळोवंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बोधनातल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बोधनातल्या 5 आपले बोगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगत आपल्या कोळसोले आनी तेल घेतले. वरयता येवन गळाय केल्यान तांकां सकडां जेम आयली आनी शिके न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली. हाडे वरयत आयलो ताका मेळोवंक येया. इतलें आयकल्लेंच त्यो सर्व थेडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तो व्हड बोधनातल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमच्या लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतल्याची वचून मोलाक घेवचेंच बरें. ती मोलाक घेवंक म्हणून गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस आनी आयत्यो आसलेल्यो थेडयो ताचे सांगता लग्ना साला भितर सरल्यो आनी दारवटो दंपलो. थोड्या वेळान उरल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणा लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा. तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मगाच्या भावा भयणीनो, एकी स्कॉलाचे भुरगें सदां इथं इगर्जेच्या सेमिस्टरांतल्यान पाशार जाताले. थंयसर आयिल्ल्या नव्याच विकारान त्या भुरग्याक विचारलें, तूं सदां सेमिस्टरांतल्यान कित्याक वेताय, तुका बेन दिसनांगी? तेन्ना तें भुरगें म्हणालें, हांवें कित्याक भियेचें, म्हजें घर सेमिस्टरीच्या त्या कुशीन आसा, देखून म्हाका बेन दिसना वचूंक, म्हजें घर आसा थंय. मगाचें न्हू, मरण म्हणटना आमकां बेन दिसता. पूण त्या बियाच्या फाटल्यान आसा बुरवोसो. तो बुरवोसो आसतना, तो जिवन जाल्लो क्रिस्त आसतना, ते महिमे बरें जिवीत आसतना, ते सासणीक घर आसतना आमकां मरणाचें बेंक येत्याक. देखून ह्या संवसारी 2 संगती आमच्या जिवितांत एकल्याच्या जिवितांत आसात. आमी जल्मता आनी दुसरें आमी मरता. कोणेय म्हाका जल्म नाका म्हणून तिरस्कार करूंक जायना. कोणेय म्हाका मरण नाका म्हणून ऑप्शन घेवंकय जायना. सगळ्यांक सत. पूण मरण म्हणटा आसतना आमकां भावार्थ आनी जेजू क्रिस्त भावार्थाचें निजरूप आमकां मरण नासय न्हय म्हाका जिवीत म्हणलें दाखयता. कित्याक आमच्या जल्मांत मरणाची सावळी आराम जाता, पूण क्रिस्त मरणा खातीर म्हूण ह्या संवसारी जल्मलो ताचें तें जिवीतच पळोवंक मेळटा. जिविताचीच सावळी आसा. ताच्या मरणांतय जिविताची सावळी आसा. आमच्या जल्मांतय आमच्या जिवितांतय मरणाची सावळी आसा. देखून आमी जल्मत आसतनाच आवयचो कुशो म्हणलो संवसार सांडून थंयसर मरण आनी एका संवसाराक येता. हांगासर वाडता.
वाडावळ जाता आसतना जावं पुरो भुरगेपणाले बाळपणाले भुरगेपणाले युवा प्राय मध्यस्थ प्राय आनी उतर प्राय अशें उतरणूच वेता एकाक एक मरण आनी एक हंत सुरू जाता तशें निमाणें एक हंत आसा ती बावडताची उडी तो नवो संसार ते मरणांत आराम जाता देखून आमी मरणूच येता पूण सोम्याचें मरण आमकां जिवितांत ते एक भागीदार करीच येता खंयच्या रितीन ह्या संवसारी आमकां निरंतरी सोम्याचें पोशण आमकां धैर्य दिता बुरवोसो दिता ताचें उतार आमकां आमचें मरणाचें ह्या आकलासाचें बेग खान उडयता आमकां नवो बुरवोसो धैर्य दिता बुजवण दिता संतोश हाडटा देखून आमी मरणा दे सोम्याच्या त्या मरणाक दिश्ट घालता आनी थंय हांव सुरू जाता एक नवें जिवीत तर आज आमच्या भावाच्या मरणांतय आमी दिश्ट घालता आसतना सोम्याच्या मरणाचेर आमी दिश्ट घालूंकूच जाय कित्याक जशें सांव पावल सांगता आमी मेल्यारी जिवंत आसल्यारी जियेल्यारी क्रिस्ताची आमी मेल्यारी जियेल्यारी क्रिस्ताची देखून आमकां मरण एका रितीन सुरवात नव्या जिविताची कशें आमी जल्मतना ह्या संवसारी देवाची रचना जावन जल्मता मरतना देवाचें बाळ जावन मरता रचना न्ही देवाचें भुरगें बाळ जावन आमकांच आमी देवाच्या हातीन दिता देखून जेजूच्या मरणा वेळार सगळ्यांक बें दिसलें भयानक घडी कितली दुखाची घडी निराशेची घडी काळोखाची घडी आनी तीच घडी आज आमकांय आसा आमच्या बाबाची मरणा थंय दिश्ट घालता आसतना काल आसलो आमचो भाव आज आमचे मदें ना ताची निर्जीव कूड आसा आमकां सांडून तो गेला अशें सोम्याच्या कुर्सामळी रावल्लो अणभव पूण त्याच कुर्सामळी रावल्ल्यांक तो पास्का स्वायतार बुरवोशेचे किरण जालें ती भयानक घडी अद्भुत घडी जावन बदलली अद्भुत घडी कितल्या संतोशाची ती नातली जाल्यार भयानक घडी ती संतोशाची घडी आसता गी ना देखून ती पुनर्जिवंतपणाची अद्भुत घडी त्याच लोकांक जेजू खरोसो जियेता आनी आम्हा सोमेस्तान जिवीत आसा म्हणून परगार करूंक लायता आनी ते सगळ्या संवसाराक गाजोवंक लायता तर मोगाच्या भावा भयणो आमच्या सोम्यातय ताच्या मरणांतय आमी दिश्ट घालता आसतना ताच्या जिवंतपणांतय आमची वडणी आसा कशें तो मरण आमचें बरें ह्या संवसारी ताचें 33 वर्साचें जिवीत अर्था बरी जावन जियेलो देवाच्या महिमे खातीर जियेलो ताचें मनशा जिवीत सगळें ताणें संपूर्णपणी तो जियेलो कितलीं वर्सां आमी जियेता म्हणलें गरजेचें न्ही कितलें बरें करना आमी जियेता तें गरजेचें कितलें संपूर्णपणी आमी जियेता तें गरजेचें देखून तें सोम्यान संपूर्णपणी जियोवन आमकां ताच्या मरणांत जिविताचें व्हड दार उक्तें केलां दायज आमकां दिलां त्या दायजांत आमच्या बाबाक पवित्र स्नान मेळ्ळें आनी आज तो ताचे समोर आसतना खंडीत जावन आमच्या जल्मा आनी मरणा मदें आसलें जिवीत तें देवाक मानता तसलें करूंक आमकां प्रेरण जावन आसा कित्याक आमी म्हणटा ह्या संवसार येता आसतना आमी कितें हाडून येता खाली आयले हांव खाली वेता ना ह्या संवसार येता आसतना मोगाचें न्हू ही मोलादी कूड घेवन आयले हांव एकलें एका कुडीचें मोल कितें एक ल्हानशें आमकां पिडा आयल्यार धाकटे सरशी हजारांनी करसीचें तर हर एक कुडीचो भाग हजाराचें न्ही कोरडाचें मोल आसा ताका ती कूड दिल्ली देवान आमकां एक हातेर जावन बरें करूंक ताचें रास परगटूंक ताचे थंय संबंदान जियोवंक आनी ताचे रास सगळ्यांनी त्याच संबंदान बांदून हाडूंक हें विसांव करच्याक ही कूड आमकां दिल्ली त्या कूड ती देवान दिल्ली देवाक सांडून आमी वेता देखून देवान मातयेची किल्ली कूड परत मातयेक व्हरूंक आसा पूण ताचो आत्मो सासनाक ताचे समोर जिवंक आसा
आमी सदांच ताच्या महिमेवंत कुडींत जिवंक आसा. ती कूड आमकां परत एक व्हडलें देणें जावन मेळटलें. देखून आज आमच्या भावाची निर्जीव कूड आमी मातयेक लायता आसतना आमी जाणा जावया, आमी ह्या संवसारी 4 दीस मात्र मरण केदाळे आमकां येवंक पुरो. ह्या मरणांत देवान आमकां मोलादीक कूड दिल्या, मोलादीक भोव वर्त आत्मा ह्या कुडींत दिला. आनी अशें आमचें जिवीत सुफळपणी जियोवंक ताणें ताचो सांगात सक्रामेंता मुखार तो दिवन आसा. देखून असलें देणें आमकां दिता आसतना आमी ते फावो ते रितीन उपयोग करून फावो ते रितीन गडसून देवाक महिमा दिवन ताच्या महिमेंत भागीदार जावया. केदो व्हडलो सर्ग ह्या संवसारी रस्ताव तो सुसर्ग आमकां राखून आसतलो. देखून आज आमचो भाव तोय सदांच येना ते संबंदान जियोवंक बरें करूंक आशेतालो. जायतें मुखेलपण दिवंक ताणें वावर केल्लो आसा. मुखेलपण दिवचें म्हळ्यार बरें करचें. देखून हांगासर ताका देवाची काकूळट मेळूं, देवाचो मोग आज ताका उगडापो जावं, देवाक रूप पळोवचें भाग फावो जावं आनी सासणाक जियोवचें तें देणें देव ताका इनाम जावन दिव म्हणून आमी ताची कूड आनी आत्मा देवाच्या हातीन भेटोवन दिवन मागया. सासणाचो विशेव दी ताका येसू म्या आनी निरंतर प्रकाशाचे फांकोन दी, समाधानांत तुजो आत्मा विशेव घेवन दी. आमीन. उबे रावून आमच्या भावा पासून आमची मागणी आतां भेटोवया. बापा, तुज्या पुता जेजू मरिपात आमकां तुजी भुरगीं जावचें भाग फावो केलाय. तुज्या ससनीक योजनांची जाणवाय वांच्याक तुवें सनम येरलेल्या पवित्र सभेक आनी सर मुखेल्यांक तुज्या गोपान सांबाळ म्हूण मागतांव. जवाब, बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. तुजेर विश्वास दवरून पवित्र स्नानान तुजे संगी एकवटलेल्या आनी देवादीन जाल्ल्या तोमास ह्या तुज्या पुताचे तुजी काकूळट दाखय तुवें केल्ल्या बसवणेचो उगडास काडून ताची सर पातकां बोगसून तुज्या घरी ताका घे म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबांचेर तुजी काकूळटीची दिश्ट घाल. तांच्या जिवितान खाली पडल्लो जागो तुज्या विशेष मोगा मरिपात भरती कर म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. सरल्ल्या सोमेस्त भावार्थ्यांक तशेंच तुज्या काकूळटीची अति गरज आसलेल्यांक तांच्या पातकाची माफी दिवन तुज्या वैभवाच्या वरान तांकां स्वागत कर आनी सर्गींचें दार उगड म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. हो येवकारिस्ताचो संभ्रम आमकां सोमेस्तांक जिवान जेजूतय आमचो बरवसो गुंड करूंक आनी जिविताचो शेवट समजूंक आदार जावं म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बोदळ बापा, आमच्या बाबाचें जिवीत आज तुका भेटयत आसतना ताचेर तुजी काकूळटीची नदर घाल. तुज्या सत्रे मुखार ताका घे आनी तुज्या दायजांत तुज्या विंचलेल्या सांगाताक जियोवंक ताका फावो कर. ताची पातकां ताका बोगोस आनी आतां तुज्या वेंगेन ताका घे आनी आमी ताच्या मरणाचे दिश्ट घालता आसतना आमच्या मरणाचो नियाळ करून आमचें जिवीत संपूर्णपणी जियोवंक आनी सदांच मरणाक आयत्या आसूंक आमकां फावो कर. ताच्या दुखेस्त पुतिनेक आनी भुरग्याक तुज्या दैवीक घटायन बर आनी तांकां बुजावन दी आनी ताच्या मरणा वरवीं कुटुंबांत आनी फिरगजेंत वाड्यांत खाली जाल्लो जागो तुज्या मोगाच्या अस्तित्वांत भरती कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 123 ಸಿ 61. जीवन मुझे समिया मोते ने मका संसारिया पैना सावित करे बलिदान
तुझे विस्तार दर्यासारखे उदार काळी बापा तुझे विस्तार दर्यासारखे जीवन मुझे सोमिया मोते देणे माका संसारिया पयना सामी करे अच्छा बाबा बहिणींनो, म्हणजे तुमचे बलिदान सत्पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे वेगवेग आमच्या आलेख्या भविष्यच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, तुझ्या सक्रात तमासाचे सडवणे पासोत आम्ही तुका हे बलिदान समर्पिताव. जेजूक आपलो सडवंदार म्हणटाने या संवसारान मानून घेतलो, तर तो ताका दयाळ म्हण सुबेदार कसो आता मेळो म्हण नम्रतेन आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उभार उब्या सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुभ्या सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवान जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां बागेपणार जिविताचो बरवो सोबो देलो. मरण कोणाक सुकना म्हण आमकां दूख भोगता, तरी आमार जिविताची भासवणी आमकां बुजवून दिता. सर्वेस्परा, तुझ्या भावार्थ्यांचे जिवीत सरना ते बदलता. हे संवसारांतले बिडार मोडून वेता आणि सर्गार सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गेंच्या सदाळ बरा सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सुसूंक पेचादी ताणें बुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी बळें हो तुम्ही सुमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परीक्षा वांजत असताना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी बळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि अंतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताचे कांस
नव्या आणि सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्सले मेळच्या तुमचे बसोत आणि सुमेस्त मनशां बसू ते बरो उतले ये म्हज्या उगडासा करात. Bavartă sogăt părgătubia. तुझ्या आणि पुनर्जीवन कोणावर विठुवे आमका सोडलाय सुनिया. संसाराच्या सडवंडाला आमची सडवंत जय ख्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुन्हा जिवंतपणा स्वामी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो गुंडो आणि सडवडीची कांज तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर वेस्ताले पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागे वोन बापा पीटर पॉल आमचे गवळी बापान सगळे या जाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मुखांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा तोमास देसाची काकुळट कर. ताका ह्या संवसारांतलो कालच्या दिसा तुवें आपूण गेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपण असो बरवो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जळीत मुखां मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओमकार मरी देवाची माय संगाती सांज सुजयती सबोण इस्कळपती भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सांगाता तियास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्पोद्वेदार पापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या बाबान सबार पोटी आमच्या बापा मागण्यांत ताच्या सर्गी बापाक उलो मारुल्लो आज त्या बापाचे मुखामळ पळोवंक ताका फावो जावं म्हूण ताच्या नांवान सर्गी बापाक उलो मारून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गीचे बागडे आमचे सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बुरवोशानांत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटी सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या बावर तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताना राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या आसूं माया मुगस्कूर तूं जावन एकामेका क्रिस्ताची शांती पासारया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही सावन देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळेले आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळून.
ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 181 ಡಿ 71. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಸಮಯ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದುದು. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ.
प्रार्थोव्या. प्रितीवंत बापा, या आमच्या संसाराच्या पैना वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेचे जेवण सांग तुवें दिलें. तर या पवित्र जेवणात तुवें पसलल्या आमच्या भावा तोमास देसाक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. दायकन बसा. मोगाचे न्हू हांगासर आतां आमच्या भावाक श्रद्धांजली पाठोवन दुखेस्त कुटुंबां बुजोवन पाठोवंक मुखार येतात वाड्याचे गुरखान. रात आतां संपली, नवो दीस उदेलो, रचणाराक वचून मेळचो. संवसाराक आदिवस म्हणचो वेळ आतां जालो, वेळ जिणेचे लेख दिवचो. आज आमचे मदें निर्जीव जावन आसच्या तोमास देसाक देखताना ही उतरां उगडासाक येतात. सरी सुमार 58 वर्सां जावन आमच्या बाळूक मोरी वाड्यान ताजी वस्ती आसली. देवादीन लुईस देसा आनी कात्रीन डिसोजा हांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी तो निमाणो जावन 14/5/1960 इसवेन कुळुरांत जल्मालो. ह्याच गांवच्या आंजिलीन बेन्नी देसा लागीं 28/9/1984 इसवेन तांचें लग्न जावन एक आपूर बायेचें कुटुंबा जिवीत ताणें बांदून हाडलें. लग्न अभ्यासाचें देणें जावन देवान तांकां एका चेडवा भुरग्याचें देणें फावो केलें. त्या भुरग्याक बरें शिकाप दिवन देव बिरांतीन शिस्तेन मोगान वाडयलां. आपल्या फुडारा खातीर कॅनरा कंपनींत सुमार 10 वर्सां तशेंच MDL कंपनींत 12 वर्सां वावर करून आपल्या कुटुंबाची जतन घेतल्या. आपल्या सांगाता वावर करच्या तांकां कुमोग दाखयल्या देखून वावराड्यांनी सांगाता मेळोवन ताका युनियन लिडर जावन नेमाक केलो. तशेंच 12 वर्सां इंटॅक ह्या युनियनांत अध्यक्ष तशें इतर हुद्द्यांनी ताणें सेवा दिल्या. वाड्यान समाजेंत आनी कुटुंबांत लोकां मोगाळ जावन जियेलो. ताचें उलोवणें सिदा नितीचें मोवाळायेचें कोणायकी दुखयनात आसलें. वय मोगाचें न्हू अवचित रितीन आमचो भाव तोमास देसा जुलायच्या 19 तारखेचे रात सांपोवन जुलायच्या 20 तारखेच्या 9व्या दिसा सकाळी संवसाराक आदिवस म्हणून रचणाराक मेळोवंक आनी जिणेचे लेख दिवंक सर्गराजाक पावला. अशें 63 वर्सांची मोटवी अवधी तो ह्या संवसारांत जियेलो. ह्या मोटव्या अवधेंत ताची सेवा विशेश. बाळूक मोरये थंय ताका विशेश भक्त आनी ताची वस्ती बाळूक मोरी पिरगजेच्या बाळूक मोरी वाड्यान ताची वस्ती. सुमार 17 वर्सां आमच्या वाड्याचो गुरकार जावन 2 अवधेक वाड्या प्रतिनिधी जावन ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या पिरगज घटकाचो संचालक जावन वर्त्या पुरबायेची सेवा ताणें दिल्या. वाड्यांतल्या जमतेक सुखां नासतना हजर जातालो. जमतेंती ताची सेवा विशेश. प्रस्तुत मंगळूर उत्तरा विधानसभा क्षेत्र सुरतकल ब्लॉक काँग्रेस समितीच्या कामेल्याच्या घटकाचो अध्यक्ष जावन सेवा दिवन आसलो. पिरगजेंतल्या विविध संघ संस्थांनी तो क्रियाळ सांदो जावन सेवा दितलो. आतां ताच्या मरणा वरवीं पुतीनेक भुरग्यांक आनी कुटुंबादाराक खंडीत दूख भोगता. कुटुंबान ताचें रितेपण आमच्या कोणायच्यांनी भरती करूंक जायना. केवळ मागणें मात्र बसोवेत. मनशान सैमान केल्ल्या ताच्या पथकाची शिक्षा माफी बाकी आसा तर काकूळदार बाप ताची काकूळट करूं आनी ताच्या दुखेस्त कुटुंबासांद्याक बुजावण दिवन म्हूण मागून सांगाता म्हणया. ससनाचो विशो दी ताका येसुम्या निरंतर प्रकाश ताचेर पांपोवन दी. समाधानाचो आत्मो विशय घेवन दी. आमीन. देवादीन तोमास देशाच्या अंतीम कार्यावेळार
आदार दिवन कुटुंबाक बुजवण दिल्या सर तांच्या कुटुंबादारांक इश्टामंत्रांक देव बरें करूं म्हणटा. ಪ್ರಿಯರೇ, ಶ್ರೀಯುತ ಥೋಮಸ್ ದೇಸ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ದುಃಖಭರಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನೀಡಲಿ ಹಾಗೂ ದುಃಖಭರಿತವಾದ ಥೋಮಸ್ ದೇಸರವರ ಪತ್ನಿ, ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಥೋಮಸ್ ರವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿದ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೈವಾಧೀನರಾದ ಥೋಮಸ್ ದೇಸರವರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಯೂನಿಯನ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಥೋಮಸ್ ರವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಕೋರಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವರು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಕೋರಲು ಈಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನವನ್ನು ಕೋರಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಂತಿಮ ನಮನವನ್ನು ಕೋರಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. उभी राहूया. मेल्ले कुडीक मातये लावन सुखाय दोबावर्ताचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विस्वासान प्रार्थुया. या आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्चे बांदपणान अविनाशी करूं आनी तसो आत्मो भाग्यवंताच्या समयांत मेळूं. अशें मरणाच्या साळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजे जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदा सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदराक येया, सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळोन येया, अज्ञाताच्या स्वागत
बोथयाळ बापा, आमच्या बाबा सोत आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवंत जातलो म्हूण तीर बरोबर शानपात येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक साबाधेन आनी तुवें बरलोय. अशें तुज्या उदार मनाचे आनी क्रिस्ताचे भक्तांचे एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता सर्वेस्परा आमचे प्रार्थना तुका कुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारी आजून आसा ती बावर तेंच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्त सभे पावून तुज्या संगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां खालची येवं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. स्वागत
आचेचे केले त्याचे आम्ही माती लाईत आहोत त्यांना जीवन जगलो ख्रिस्त आमची विनाशी गोड आपले पुढे सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाचं सगळ्याचे अधीन करू द्या तुम्ही आपले शांतता इमानीची साथ आमच्या बाबापासून आमच्या सगळ्याचे जो ख्रिस्त लागे आम्ही प्रार्थूया आणि आपण जीवनपणाने जीवित म्हाका सत म्हणता तो मरत जाल्यार जियेतलो आणि बुजे ते जियेत आणि म्हाका सत म्हणता तो सासनाक मरचो ना लाजरच्या फणात रोडलो इसुमी आमचे दुकान पुसून काढ जीवन किने आमच्या बाबाक ससली जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयले आमच्या बाबाक तुझ्या राजांत घे आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलो आणि पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुझ्या भाग्यवंतांच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पसलोय ताका तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या बाबाच्या मरणावरवीं आमी तूं केस जाल्या बाबार ताजे बुजवणेन आनी ससली जिविताच्या परवशन आमकां धैर्य दी आमच्या बापा सर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं जे राज कायम तुजी खुशी सदांच जाता तुजी खुशाल जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमचे सोय शिकाव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका सर्वेश्वर आम्ही तुझे लागे प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साखराची काकूळ कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका कित्याक तुजी खुशीपण ताका मौन आसता खऱ्या बाबार हांगा ताका बाबार ताका एक उडयले तेच परी तुजे सर्गी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं देवा तूं भक्ती परीत मागण्या खाण दिताय आज भक्ती निके पुंजा या तुझ्या सकरा तोमस देसाक विंचलेल्या सांगाता ससनाच्या सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मोगाचेर एक कळवणी आसा आमच्या बाबाच्या आत्म्याक शांती मागून 7व्या दिसाचे मीस येवच्या बुधवारा दीस सकाळी 9:30 वरार 20 आनी 6 तारखेर सकाळी 9:30 वरार आसतले शासनाचो विषय सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश Service
पुरोगी पावस येतोय म्हणून